sergintang tu amkan diktan maglilin sabling mogan diktan berbiktiryani amka bertan sasik civil solong warta kaitan or sentosan or sembraman sembiang baka tuja templang ikamona kartya karsa betong tukang bergam belidan बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोवे आसो तुंस पुरो सुम्याम या संदेशाचेर या आमी फेस्त आमी संभ्रमता आमच्या जिवितांत सबार पोटी आमकां कश्ट येतात दूख जगता आनी आमी जेजूतान पयस वेता त्या वेळार जेन्ना आमी जेजू लागशितान पळयता जेजूक आमी लागीं करता तेन्ना जेजू आमकां तसो आदार दिता तेन्ना आमी सर्वांनी म्हणून येता तुंस पुरो सुम्याम तर मोगाचे न्हू आमी देवातान पयस गेल्ल्या खातीर ताचेर आमी विश्वास हाडून गेल्यार ताचे बक्षणे मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी बऱ्या तरान वांटो घेवया आमच्या पातकाक दूख धरून सांगता आमी म्हणया हांव पातके सर्वदुर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोध अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां मोरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krishna
प्रार्थुया. आमचेकडे सबार ते सांवा आसात ती सर ते सांवा आता बाळका जेजूक आमी समर्पया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावाक तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणे बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती चडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराची सोल्ल्यापेट किऱ्या जेरिमान रावूंक आयली. त्या दिसातावन जायती वर्सां सुमार 20 वर्सां सोंपली आनी इस्रायलाचे सगळे घराणे सर्वेस्पराक अत्रेकताले. सामुएलान तांकां म्हळें, तुमी सगळ्या काळजान सर्वेस्पराशी परतूंक खुशी व्हरता जाल्यार तुमचे मदें आसा त्या परक्या देवाक आनी आस्टारोताक पयस करा. तुमचें काळीस सर्वेस्पराचे दवरा आनी ताची एकल्याची मात्र सेवा करा आनी तो तुमकां फिलिस्तियाच्या हातांतली निवारतलो. देखून इस्रायेलांनी बालाक आनी आस्टारोताक पयस केली आनी सर्वेस्पराची एकल्याची मात्र सेवा केली. देवाचें उतार हे. सर्वेश्वरा तुझ मोजे दाय. सर्वेस्परा तूच मोचे दास. समंदर म्हाका देवा मोजा कित्या तुजेर हांव पातिला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच मोजे पिवन पा. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तूच मोचे दास. म्हाका भोव सांगतल्या सर्वेस्परा हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजी अंतस्कान म्हाका ती उगडासा हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तूच मोचे दास. देखून म्हजे काळीज उल्हासता. म्हजो आत्मा दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी गोड लेगून सवस्कायेन जिता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सांचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसोडाय देखून दिमचो ना. सर्वेस्परा तूच मोचे दास. सर्वेस्परा तूच मोचे दास.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोवे असो. जुवा परमाने जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. जीव दिवसो प्रेरकात्म्यान मनीस खंयच्याय उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानिनांत आसले. सत्मानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणो जेजू सुरवेर तावनसो नासलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबारसन तासो सांगात सांडून फाटीं पडटले. तवळ 12 जणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रोन जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हणो आमी सतमनलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. एका राया कडेन चड तरांचें आसलें, जावंक पुरो भांगार, नांव, जावंक पुरो ताचे कडेन लोक काम करचो. पूण राया कडेन एक नातलें. ताच्या जिवितांत ताका संतोष समाधान नासलें. ताणें सर्व प्रयत्न केलें, खंयच्यान म्हणी हांव करता आनी म्हाका म्हज्या जिविताक संतोष मेळटालो म्हणून. ताचें प्रयत्न पुरो वेस्ट जालें. आनी तो एक दीस ताच्या एका गुरुजी कडेन कडच्यान गेलो आनी म्हणालो, म्हजे कडेन सर्व आसा पूण म्हज्या जिवितांत म्हाका समाधान ना, म्हाका जिवितांत संतोष ना. ताका तो गुरुजी म्हणालो, तूं वच, तुज्या राजवटींत कोण पुरा संतोषाचे व्यक्ती आसात, कोणी एकल्या व्यक्तीचे तूं वचून वस्तूर न्हेस म्हणून. ताका तो ताच्या शिपायांक आपयता आनी वसा, म्हज्या राजांत कोण पुरा संतोषाचे व्यक्ती मेळटात तांकां हांगा हाडून या म्हणून. ताचे शिपाय भायसान चलतात आनी सोदतात पूण तांकां एकलो व्यक्ती म्हणी मेळना. आनी संजेर ते फाटीं येताना तांकां एका रुखा मळाक एक दुबळो व्यक्ती मेळटा. तो तांकां दिसता ताच्या तोंडार एक संतोष आसलो. त्या व्यक्ती कडेन विचारतात, तुज्या जिवितांत तुका संतोष आसा गे म्हणून. ताका म्हणटा, वय म्हजें जिवीत, आय एम लिव्हिंग अ हॅप्पी लायफ म्हणटा, हांव संतोशान आसा म्हणटा. आनी अशें त्या व्यक्तीक म्हणटा, आमच्या सांगात ये आनी तुका राय पळोवंक आशेता म्हणून. अशें तो रायाच्या मुखार पावता आनी राय विचारता, तुका तुज्या जिवितांत संतोष आसा गे म्हणून. ताका तो व्यक्ती म्हणटा, हांव म्हज्या जिवितांत चड आनी चड संतोशान आसा म्हणटा. तेन्ना तो राय म्हणटा, तर म्हाका तुजें वस्तूर दी म्हणटा. ताका तो दुबळो व्यक्ती म्हणटा, म्हाका बक्षी राया, म्हाका तुका दिवचें तसलें वस्तूर म्हजे कडेन ना. म्हाका म्हजें म्हणलें कितेंच ना. आज हांव हांगा आसा आनी फाल्यां हांव थंय आसा. म्हाका म्हजो जागो ना, म्हजे कडेन कांयच ना. म्हाका देवान इल्लें दिलां, म्हाका तेंच पुरो. पूण म्हजे कडेन एक आसा, म्हजे कडेन म्हजो जेजू आसा, म्हाका तोच पुरो. वय मोगाच्यानो, ह्या संदेशाचेर आमी हें फेस्त संभ्रमता, तुंच पुरो सोम्या. पळय, आमच्या जिवितांत हांगा आसलेल्या सर्व आमी आमच्या जिवितांत संतोष, समाधान हें जिवीत हर एकलो जिवंक आशेता. ह्या संतोष आनी समाधान आशोवचे खातीर आमी सबार कडेन वेता, पूण आमकां तो संतोष आनी समाधान मेळटा गे. आमी म्हणटा सर तरांचे आमी आशेता, पूण आमकां जिवितांत संतोष आनी समाधान मेळना. जावंक पुरो वस्तूंनी आमी सबार तरेची वस्तू, ह्या संवसारी वस्तूंक आमी राखोवन आशेता,
पूण आमकां त्यो संगती समाधान दिवंक आसचेनात जावंक पुरो एक व्यक्ती सर्व आसा ताचे कडेन पूण ताच्या जिवितांत समाधान आसचें ना एक दुबळो व्यक्ती आसूंक पुरो ताचे कडेन कांय ना जावंक पुरो पूण तो संतोशाचो व्यक्ती जावंक साध्य आसा आमचे कडेन बरी भलायकी आसूंक पुरो पूण सबारपोटी आमच्या जिवितांत समाधान आनी संतोष ना तर आमकां नीज संतोष नीज समाधान आमकां खंयतान मेळटा नेहमिया प्रवादी अशें म्हणटा सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बळ कित्याक सोम्यातय तुमी सदांच संतोषान रावचे जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेता जेन्ना जेजूक म्हजो म्हूण वळखून घेता तेन्ना म्हज्या जिवितांत आमकां संतोष मेळटा आमकां समाधान मेळटा सबारपोटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात दूख वळता आमकां एक तरासो काळोख येता आमचो भावार्थ आमी सांगता म्हाका कितें करीचें म्हणलें कळना हांवें खंय वसाचें म्हज्या जिवितांत म्हाका आदार दिवचलो कोणूच ना म्हणलें म्हाका भोगता थोडे पटी तेन्ना आमी कितें करता तेन्ना जेन्ना जेजू म्हज्या जिवितांत जेजू म्हाका लागशिल्लो जाल्यार म्हाका एक ताळो आयकता जेजू म्हणटा बेजार पावनाका तुज्या कश्टांत तुज्या दुखांत हांव तुका आदार दितां तूं म्हजे लागीं ये जेन्ना तुका तुजे कश्ट जड जातात म्हजे लागीं ये हांव तुजें वजन वयतलो आनी हांव तुका तो संतोष समाधान तुका पाटी दितलो असलो बरवसो तसो जेजू म्हाका आनी तुका दिता पळया मोगाचे न्हू आज जेजून आमकां तें आपोवन दिला जेजू म्हणटा कम टू मी ऑल हू आर हेवी बर्डन म्हजे लागीं या तुमकां जेन्ना कश्ट येता तुमकां वोंक जायना तेन्ना तुमी म्हजे लागीं या जेजून आमकां तें आपोवणें दिलां पूण तें आपोवणें स्विकार करचें म्हजेर आनी तुजेर वंदून आसा जेन्ना तें आपोवणें जेजून दिलें आपोवणें तें स्विकार करन आमी जेजू कडशीं गेल्यार तेन्ना आमचें जिवीत एक सुखाचें एक संतोशाचें जातलें जो आमच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजूचो शिष्य फिलीप ताणें जेजूक आयकलें ताचे लागीं एक कितेंगी ताका जिवनांत कितेंगी एक उणेंपण आसा म्हण बगलें तेन्ना जेजूचें शिकोवन आयकतलो तो म्हणलो लॉर्ड शो अस द फादर अँड वी विल बी सॅटिस्फायड आमकां बापाक दाखय आनी आमी आमकां तो विशय मेळटलो आमकां तितलेंच पुरो म्हणटा कित्याक तो ताचे कडेन सर्व आसलें पूण ताणें जेजूक आयकूंक सुरू केलें तेन्ना ताका बगलें की म्हणजे जिवितांत कितेंगी एक उणेंपण आसा तें जेजूतान मात्र तें उणेंपण बरोवंक साध्य आसा तशें तो आदलें सर्व सोडटा आनी जेजूचो पाटलावदार जाता असो तो जेजूचो एक खरो साक्षी जाता तशेंच आमच्या जिवितांत पळया जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत एक उणेंपण भोगता आमी कितें करता जावं पुरो आमी तें नांव कमावंक पळयता जावं पुरो अधिकार पळयता जावं पुरो हर संगतीनी खंय पुरो तो आमकां तो संतोष मेळटा त्या फाटल्यान धांवता पूण आमकां कळीत ना की आमच्या जिविता भितर तें उणेंपण आसा जेजूक तें उणेंपण आसा म्हणून पूण जेन्ना आमचें तें उणेंपण आमी समजून घेता की तें म्हज्या जिवितांत म्हाका जेजू जाय असलें उणेंपण आमी तें केन्ना समजून घेता गे तेन्ना कितेंय जावं दी कितले कश्ट येवं दी दूख येवं दी बेजारी जावं दी तेन्ना म्हाका जेजू आदार दिता आमकां केन्नाय दूख येतना आमी सबारपोटी सारचें आसा म्हाका अशें कित्याक जाता जेजू म्हजे सांगता कोणूच ना पूण आमी समजून घेवचें की आमी जेजूक आमच्या जिवितांत प्रामुख्यता दिवना म्हणून जावंक पुरो आमच्या घराण्यांत जावंक पुरो आमी काम करच्या जाग्यांनी जावंक पुरो आमच्या सरसेमारा थोडे फावटी आमकां भोगता आमच्या कुटुंबांनी आमची भुरगीं आयकनात आमच्या भुरग्यांच्या जावंक पुरो आमचें तरी आमकां एक बरें काम मेळना आमी आशिल्लें आमकां मेळना पूण ह्या वेळार आमी जेजूक आमी प्रामुख्यता दिता गे आमकां सवाल आज आमी करीचे जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत प्रामुख्य दिता गे तेन्ना जेजूचो मोग जेजूची दयाळाय जेजूची कणवळाय आमच्या जिवितांत जिवंक साथ जाता जेन्ना ती जेजूची कणवळाय जेजूचो मोग आनी जेजूची ते बक्षाणे आमच्या जिवितांत आसा गे तेन्ना तेंचो मोग बक्षाणे आनी जेजूचो आमकां दाखयलो मोग आमी हेरांक दिवंक साध्य जाता तो ना जाल्यार आमचें जिवीत एका तराचें बेजाराचें जिवीत जाता तर मोगाचें न्हू आज आमी जेजूचें बाळका जेजूचें फेस्त संभ्रमतना
जेजूक आमच्या जिवितांत रावूंक आमी येवकार दिवया ताका आमी आपया जेजू आमच्या संगत राव म्हणलें ताका इन्विटेशन दिया जेन्ना जेजू आमच्या संगत रावता तेन्ना कितले कश्ट येवं दी कितेंय दूख जावं दी कितेंय जावं दी आमच्या कुटुंबांत तो आमकां आदार दितलो कसली म्हण एक वाट दाखयतलो आनी आमचें जिवीत एक सुखाचें संतोशाचें आनी समाधानाचें करतलो तर मोगाचें न्हू त्याच जेजू बाळका लागीं मागया जे आमी जिवीत जियेता आमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें आनी जावं दी तेन्ना आमचें जिवीत सुखाचें आनी संतोश जाता तेन्ना आमी संतोशान म्हणीत सोम्या तुमचो आमकां पुरो आमीन. उबे रावया. आमचे सबार ते आसात सबार जाणांनी मागोवंक सांगलां पूण आमचो मोगाळ जेजू सदांच आमकां कितें मागल्यार तो दिता असलो भवार्थान विश्वास आमचो जावन आसा तर त्याच भवार्थान आनी विश्वासान आमची सर्व मागणी त्या बाळका जेजू मुखार दवरया. तुमची जबाब बाळूक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल. बापा आमचेर बेसांव घाल. पदवेदार बापा तुवें दिल्ले जन्माये प्रमाणे पवित्र सभेक जगते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक कुटुंब कशें लेखून ह्या कुटुंबांत हर एक बवार्थ्यांक पवित्र सभा मोगाची बरवशाची आनी सल्वासावाची करचे दिशेन आत्मीक फुडारपण तांणी दिवच्याक तांकां तुज्या कृपे देण्यानी बरमून मागता हांव. मोगाळा बापा तुवें जायत्या धार्मीक भावा भयणींक आमच्या कुटुंबांत हांव विंचून काण संवसाराक पाठयल्यान तांणी तांच्या समर्पीत जिणेद्वारे संवसाराक एक नव्या जिविताची रूच लागोवंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगाचो आनी शांतीचो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वाटेर मेळचे कश्ट आनी अडकळे धैर्यान फूड करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश्ट लावंक सकस जोडिशें तांकां आत्म्याच्या बळान भरमून मागता हांव. बाळूक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल. प्रितीच्या बापा कुटुंबा जिवितांक वेग मारलेल्या सोमेस्त आमच्या क्रिस्ती भावना पासत तुका दिनवासता. मोग मागणे हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या चार खांब्यांनी उबारलेल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणे वरवीं ह्या संवसारीस सर्गीचो स्वाद प्रसारूंक तुज्या कृपे देण्याने भर. कुटुंबाक फूट हाडच्यो संगत्यो हुमटून उडे आनी वाळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा परी आमची कुटुंबां फुलांनी फळांनी फुलय म्हूण मागता हांव. बाळूक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल. दयाळा बापा तूं देण्याचो दातार एकामेका हाताक हात दिवन बाळूक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या सुमेस्त दानीक हितचिंतकांक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सुमेस्त उदार मनशांच्या भावा भयणींक तुजी दराळ बेसांवां घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनाचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांच तांणी तुका लक्षिलान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा आयच्या दिसा ह्या इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमलेल्या सोमेस्त बावडती लोकांक तुजे ते उबारता. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पोंतान पोंताक पावोवंक तुजे दूध जावन विंचून काडलेल्या आम्हा समेस्तांचेर तुज्या कृपेच्या आदारान भर आनी आमची जिणी नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगान एकवटून जियोंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचेर बेसांव घाल. आमची कसकी गरजो त्या बाळूक जेजू मुखार दवरया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या भुरग्यां पासत जे कोण काम नासतना कश्टून आसा तांचे पासत जे कोण पिडेंत कश्टून आसात तांचे पासत आमी मागया. जे कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां जाल्यार तांकां तांचे खातीर आमी ह्या मिसा वेळार मागया. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Page number 5, hymn number 13.
स्वीकार कर सोम्या मागता वो तुमचे कुर्ते बेसा वो तुमचे कुर्ते बेसा वाय मुंडो तुका भेटून दिता मोक्षाचा सुहास समर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वो तुमचे कुर्ते बेसा वो तुमचे कुर्ते बेसा मुच्या भावा बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानतात असले जाऊन मन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घे जेसूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नावान आणि आम्ही मागता ते आमका खरेपणी मेळटले म्हूण ताणे सुदार मोगान आमकां बसयला तर ताच्या नावान आम्ही भेटयता तीन तेनी दयाळपणी मानून घे म्हूण आम्ही मागता त्याच तुझ्या पुता जेसूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्परातही उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासूया वयशे आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व कळे आणि सर्व तै जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेसू वरवे तुझे सर्वनेचे ससनीक योजन उक्तें केले आणि तो सगळ्या परसांचो वजवाद म्हूण दाखयले अनंतपो जेजूचो अनंतपो तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचे अमरपण परसळले आणि ताणे आमकां सैम नवें केलें देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परे जेवण जातच ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यांतीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत, पदकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारवतले, हे म्हज्या वगडासा करात. Bawarta sugod purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही प्रगटता, तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अद्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पोरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विसरलेल्या तुझ्या पोय सवेस उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दाय कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मुरे देवाचे माये संगाती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वेंद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया. सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंडुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुमची येतानी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो माया मोग सगुर जावन एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान हाडटा तसली शेळी जावन आसा. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्वां सुभागी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಗೋವಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಗೋಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಬೇರೆಸ್ಗೆ ಉಂಸೋ. Page number 7, hymn number 18. जीविताच्या मुंड्या तुले कर्जांच्या भावार्थाच्या भयला जाग
सोम्या तूं स्पुरो म्हाका तूं स्पुरो म्हाका सोम्या तूं स्पुरो म्हाका तूं स्पुरो म्हाका तूं स्पुरो तूंच म्हजो कवळी गरो पोस करताय तूं दिवन सोरो दुस्मानात हांव कर्ण पारोत तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पावो म्हाका तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावं दावं काळो बरवशाचे किरण पांकोन तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी गरो प्रार्थुया प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिली हे तुझ्या मोगाच्या येवजण्यापासून हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रामून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुका ससना वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थयता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे दायकर बसात भावा भयणीनो बाळू जेजूचे वार्षिक फेस्त संभ्रमच्या ह्या वक्ता तुमकां सोमेस्तांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता हॅपी फेस्ट बरें फेस्त मागता ताळयो पेटी येता करता आयचे मिसाचे बलिदान भेटून आयचो विषय जावन आसा फेस्ताचो संदेश तूंच पुरो सोम्या ह्या संदेशाचेर नियाळ दिला मनदीक बाप पवन सल्डाना कार्मेलीत याजक प्रस्तुत मुंबई मीरा रोड फ्रिगजिंत सहायक विगार तशेंच इस्कॉलाचे प्रिंसिपल जावन आपली सेवा ते दितात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा जेजू बाळकाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता थँक्यू फादर तशेंच सा भेटोवणी केल्या मनदीक बाप विवियन कार्मेलीत याजक प्रस्तुत आफ्रिकाच्या तांझानियांत मिसांव वावर करन आसात ह्या दिशेन ह्या दिसांनी रजेर ते आसात आमचे संगत हाजीर आसल्याक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या मिसाक अपुरबायेन गायन केलां फादर वॉल्टर अल्बुकर्क एस.जे. मेमोरियल कॉयर माणेस्त सायमन पायस बजाल हाच्या मुखेलपणा खाल
तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता. नोवेनाच्या दिसांनी फेस्ताच्या दिसांनी ताणी आमकां आदार दिला. देव बरें करूं. थँक्यू. मोगाचे न्हू हो संभ्रम आज एक 12 दीस जातात. 9 दिसांचे नोवेन आनी 3 दिसांचे फेस्त. ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमी व्हरतो आदार दिला. आर्थीक रितीन तशेंच सेवे रुपार वस्तू रुपार आनी मागण्याचोय आदार दिला. तुमकां आमी ऋणी आसा. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. गांवांत तशें परगांवांत आसच्या हर एका भक्तिकाक जेजू बाळक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. हो सगळो संभ्रम बऱ्या तरेन जाय जाल्यार साहित्यानी वाहून काडल्या. हाच्या फाटल्यान जायत्यो करसी आसा आनी सर्वांनी तुमी हाताक हात मेळोवन हो संभ्रम बऱ्या तरेन जावंक व्हरतो आदार दिला. तुमकां सर्विस्पोट देव आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन हर एका दिसा दनपरां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसली आनी कालच्या दिसाय 10:30च्या मिसाक व्हडा संख्यान भक्तिकां हाजीर आसली. 10,000च्या सडीत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था जाल्ली आनी ह्या दिशेन तुमी बरें मोन दाखयलां. तुमकां आमी ऋणी आसा. आज ही सट्टांगी तुमकां मिसातच आशिर्वादीत केल्या जेवणाची वेवस्था आसा. तुमी जेवण स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. बाळो जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवं. आज संजेर फेस्ताचे निमाणे संभ्रमीक मीस आसतले. संजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान. ताच्या के पयलें 14 तारखेर संजेर आमी मिसाच्या के पयलें त्या दिसा मुसर 5,000 आनी सडीत दान दिल्या दाणीक मानाची वात वांटल्यो. आज संजेर 14 तारखे उपरांत काल आनी आज 5,000 आनी सडीत दान दिल्ल्या दाणीक सांजेच्या 6 वरांच्या मिसा पयलें मानाच्यो वाती वांटल्या. वेळार हाजीर आसूंक विनंती. तशेंच मिसा उपरांत युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. सगळ्या संभ्रमाचे शिकार जावन युकरिस्तीक पुरशांव आसा. त्या पुरशावाके वांटली जावन तुमकां आमी आपोवणी दिता. देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवं. उबी रावया. बाळू जेजून फाव केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजंतावन अर्गां दिवया. हांगासर येवंक ताची आशिर्वादां जोडोवंक बाळू जेजून आमकां फाव केला. बाळू जेजू तुका आमी अर्गां दिता. ह्या पुंतळांत हांव तुजे कुरपे देणी सोमेस्त हांव तुवें फाव केल्याय. फेस्ताचे दीस बऱ्या तरेन जावचे खातीर तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलाय. तुजो सांगात आमकां दिलाय. ह्या घडी दिनवाशी मनान उपकारी काळजाण हे प्रार्थना आमी भेटयता. ये बोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाची म्हाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कडल्यानातली दैवीक मजा सोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि सर पदवेदार दे बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. Jesus.
आमचे देवा आमच्या जतनाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.